प्रितीच्या भावा भयणीनो आनी खिरीत आपुरबायेच्या भुरग्यानो सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्मेची नावी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा बापा समोर आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज साद्या काळाचो 22वो आयतार आनी आमच्या सेवा धर्माचो विशय हो. सगळीं तुमी म्हजें आयकात आनी समजून घेयात. जो कोण देवाचो उलो आयकता, समजून घेता आनी जिवितांत पाळटा तो जिवितांत बरेपण जोडटा. देवाच्या आज्ञा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत मांडून हाडटल्या तेन्ना जरूर आमी देवा मुखार मानवलेली जातली. देवाच्या उतराक मान दिवपी आनी ते जिवितांत पाळपी मनीस बरी फळां उत्पन्न करता. ओगेपणांतल्यान देवाचो ताळो आयकून घेवंक आनी ताच्या आज्ञा प्रमाणे आमचें जिवीत आकारून हाडूंक आमकां जण एकल्यांक कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणीनो आनी आपुरबायेच्या भुरग्यानो, देव जावन आसा सगळ्या बरेपणाचो सागोर आनी आपल्या बरेपणान देव आमकां बरी देणी वांडटा. त्याच उजवाडाच्या बापा कडसून आमकां सोर सुकून देणी फावो जाता. ही देणी आमच्या जिवितान आमी घेवन बरी करून आमच्या काळजान ती बाळगून ह्या देण्याचो आमी बरो फळ काडूंक आयचो सेवा धर्म आमकां आपयता. तर कितें भाशेन देवाची देणी बरी करून ताचें जिवें उतर आमच्या काळजान बाळगून हे उतराचेर नियाळ करूंक, हे उतरा प्रमाणे आमी जिवितान चलोवंक बरी करून बरीं फळां ह्या उतराची आमच्या जिवितांतल्यान दाखोड करूंक आमकां जण एकल्याक त्याच देवाची कृपा ह्या मिसांत मागून घेवया. आनी ही आमची भेट देवाक मानता तसली जावं. पयली सुवातेर आमी सगळीं पातकी म्हणून आमच्या पातकांची दूख धरून खालतिकायेन देवा लागीं बोगसणे मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्वविदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान सारून वायट धारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत वागेवन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भोक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पुरा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पवित्र देव आमची काकणूत करूं आनी सगळीं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. Krista,
तर वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणटा. मोयना देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बाबाच्या एकल्यासपुता. सोम्या देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे काम काढाय आमची कातूर थोर. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे. मोयना देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू ख्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. मोहिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. प्रार्थया. सर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, सर सुपूर्ण देणी तुजे थावन उपजतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भोक्ती चडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरीं देणी पोसून वाडय. ती जतनायेन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससनांक. आमेन. दुसऱ्या सोमोतीच्या पुस्तका वेले वाचप. मोइसेसान लोकां लागीं उलोवन म्हणलें, आतां इस्रायेलांत तुमकां जिवीत मेळचे खातीर आनी सर्वेस्पर मोइसेसान तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां दिता तो देश तुमी भोगूंक पावचे खातीर हांव तुमकां आयज आज्ञा आनी कायदे शिकयता. तांकां चोत्रायन चीत दियात आनी ती सांबाळात. म्हज्या उतराक तुमी कांय चडोय नाकात वा उणें करिनाकात, पूण हांव तुमकां घालता तें सर्वेस्परां तुमच्या देवाच्या कायद्यांक पालक दियात, ते सांबाळात, तांकां पालक दियात आनी अशे सर्वेस्परां आनी आरां लोकांक तुमची जानवाय आनी साणेपण दिश्टी पडटली. ह्या कायद्याची खबर आयकून ती म्हणटली, खरेंच ह्या वर्त्या राष्ट्रा भाशेन दुसरे खंयचे परजेक इतली जानवाय आनी साणेपण ना. आनी खरेंच आनी उलो मारता तितले फावटी सर्वेस्पर आमचो देव आमकां दिता ते समृद्धी असले कायदे आनी नाम खंयच्या व्हडल्या राष्ट्राक आसतीत देवाचे उतोरे. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पर तुज्या टुंबान बिरात करूंक कोणाक मेलो. चुकी वेळेन भोंवता नियंत्रीन चलता काळजांत था चोत उलयता आपल्या जिबेन पेल्याचे बोगलांटा घालिना असल्याच मनशांक जबाब सर्वेस्परा तुज्या तुंबान बिरात करूंक कोणाक मेलो. पेल्या
कसल्याच वायट करिना, आपल्या भावाचेर लोछांडन घालिना, हट्या नसत्या मनशांक हाताळता, पूण सर्वेस्पराची बोगस्ती कोत्तोल्यांक मानान लागता, असल्याक मनशांक जबाब सर्वेस्परा तुज्या तुंबान भिरांत करूंक कोणाक मेलो. उशणें दिता वाड घेना, लॉंच खावन कबूल ना, निरपराधीक वायट करिना, असल्याक मनशांक जो मनीस असो चलता तो धीर आसतलो सदांकाळ. जबाब सर्वेस्परा तुज्या तुंबान भिरांत करूंक कोणाक मेलो. बागीवोन जॅकॉबान बरयलोले चिटी वेले वाचप. म्हज्या प्रितीच्या भाव भयणांनो, सगळे बरे देणे आनी सगळे सोरपून दान वयर थावन येता आनी उजवाडाच्या बापासून देंवता. ताचे सवे कसलेच बदलप ना, न्हय म्हूण बदलपाची सावली पर्यान ना. आपले रोजना भितर आमी मालगुडी कशी जावन आपले उदार कशेन स्वताच्या उतरा वरवीं ताणें आमकां आपली भुरगीं केल्यान. तुमच्या काळजांनी वंपलां आनी तुमकां तारण दिवंक शक्ती आसा तें उतर मानून घेयात आनी ताका खालती रावात. देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फटोव नाकात, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणें चलात. देवा मुखार नितळ आनी निश्कळूक भक्तीपण म्हणल्यार हें. अनाथांक आनी विधवांक तांच्या दुखी गोश्टांनी भेट दिवंक आनी संवसाराच्या मेळेपणांतलो सारको नितळ निर्मळ रावंक. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सगळीं उद्गाराक उबी रावया. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. आपल्या रोजना भितर मालगोडी जावंक आमी आपले उदार कशेन स्वता उतरा वरवीं बापान आमकां आपली मोगाल भुरगीं केली. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Sorvespor तुमचे सवे आसू, तुमचे सवे आसूं. मार्ग प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. फारिसेव आनी थोडे धर्मशास्त्री जेरुसाल्याक थावन येवन जेजू सरशी एकटवले आनी ताच्या शिसांतले थोडे मेड्या हातांनी मुडगे हात धुवन आसतना जेवता ते तांणी पळयले. फारिसेव आनी सगळे सुतीव पुर्विल्यांचे चाली प्रमाणे बोगोर बोगोर हात धुल्या शिवाय जेयनात आनी तिंट्यार थावन येतोच नाल्या धुल्या शिवाय जेवूंक खावंक बसनात आनी सोबार हेर चाली सांबाळूंक तांकां दिल्ल्यो आसात. पात्रां, कोडशे आनी कांश्याची आयदनां धुवप. म्हणटोच फारिसेवांनी आनी धर्मशास्त्रांनी ताचे लागीं विचारलें, जाणट्यांनी करून दवरलेले चाली प्रमाणे तुजे शीस कित्याक चलनात आनी मेड्या हातांनी कित्याक जेवतात खातात? पूण ताणें परती पाडून तांकां सांगलें, इसायसान
तुम्हा दोंग्या विशीं आदी फुडें सांगलेलें तें सारकें तर बरोवन आसा तें ही पोरसां ओंटांनी म्हाका वाकाणटा पूण तांचे काडीस म्हजे सोन पयस आसा तर मनशांनी केल्ले कायदे शास्त्रां कशीं शिकोवन ती म्हजी पुलकी पुजा करता देवाची आज्ञा सांडून मनशाच्यो चाली तुमी पळटात नव्यान लोकांक आपोवन जेसून सांगलें सगळीं तुमी म्हजें आयकात आनी समजून घेयात मनशा भायलें कितेंच ताचे भितर वचून ताका मेळो करीतशें ना पूण मनशा भितरल्यो वस्तू भायर सरून येतात त्योच मनशाक मेळयतात ज्या कोणाक आयकूंक कान आसात ताणें आयकुचें भितर तावन मनशाच्या काळजांतले भायर सरतात तें वायट चिंतना पोसडपण चोरयो खून पोरतवार आपस्वार्थ खोटेपण फोटकीरपण कामचार निर्डुकाय चाडयो घोर मुर्खेपण ह्यो सगळ्यो वस्तू भितर तावन येतात आनी मनशाक मेळो करतात जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता Yes. Can I have 6 children in front of the altar, please? Quickly. Okay. Stay at a distance, okay? I'll give you something in the hand. Okay, you know what you have in your hand? What do you call these faces? Yes? Anybody can answer. You also can answer. What is that? Flint. Say it loudly. Siblings. Sibling, okay. Who else will say, what do you call these faces that you see? They are holding, 6 children are holding. You must be using a lot of these faces, when you pass WhatsApp messages and all. What do you call that? Okay, you call it emojis or you call it smileys, some call it smileys. Anyway, what does these faces symbolize or what do they convey? Now I've chosen about 6 of these emojis or smileys. There are many, there are so many of these smileys. We have the first one. You see a smiling face, no? You see a smiling face. So, these emojis, they are like external expressions of our moods, our feelings, or even they convey a message to people whom we send. Okay, so the first smiley has a smiling face. It conveys the message of smile, no? Smiling mood. The second one, you can see somebody, a face with the index finger on the mouth. What does it convey? What message does it convey? To keep silent. Yes, to keep silence. Very good. You can understand that. Third one has got
on the chin, 2 fingers on the chin. So, what does this emoji convey? Looks like, no? It's thinking about something, okay? Thinking about something. The fourth one is a picture that is got some musical notes also. What does it convey? Singing. Okay, he is in a singing mood. Okay, singing mood. Basically, all these emojis convey some kind of feeling or mood. Okay, the next one, it got a fist, tight fist. Okay, what does it convey? Anger. Okay, so it's an angry mood you can see on this picture. And the last one has got black sunglasses and a green. What does it convey? Anybody? When you put sunglasses, what do you feel? I'm cool. No? I'm cool. Okay. So these emojis, these smileys, they are external expressions of our feelings, our moods, and also convey a message. So these are, we pass on these pictures to people wherein we would like to convey our mood or feelings, maybe for any reason. But they may also not necessarily be the feeling that we have inside. In Bailan amka dakoita ami, in Baili rupa kushi. But maybe we may be angry inside, but we may show a smiling face. Or we may show a smiling face. Or we may be smiling inside, but we may show angry face. So there are different kinds of moods. Bailan ami godik ek bashin dakung zata, bitolyan godik amgi godik dusre bashin chintao. Okay? So now, my dear friends, why did I choose these emojis today? Because the message of today's readings is what is very important for all of us. No? God looks at our faces. Okay, so now I give you each one of you a heart. So, God looks at our heart. The heart of religion is the religion of the heart. So that is what the main message that we can draw from the readings of today. Okay? Dev amचे खाडीस पळयता. आणि गरजेचें म्हणल्यार that we need to look into our hearts. Not our external things, external appearances, expressions. आमचें खाडीस म्हत्वाचें. आणि येस देवा सवे आमी पळयता देव बरेपणाचो देव. गॉड इज अ गॉड ऑफ गुडनेस, ऑफ लव. आमी आयकलां मागड्यान पयल्या मागड्यान तशेंच आमी वाचपांनी आयकलां पण भाशेन देव बरेपणाचो देव. बरी देणी तो आमकां वांटा. ही गिव्स अस ऑल गुड थिंग्स. नो सोर सुपूण देणी ता शेतावन उपजता. हे आमी पयल्या मागड्यान आमी आयकलां. आनी देव बरेपणाचो देव देखून ताणें बरेपणान आपली पोरशेक कितें दिलें? ही गेव देम द सुमूड, द लॉ, द कमांडमेंट्स, so that people may always love God and God will always be close to these people. God wanted his people to be close to his heart, but many times these people of Israel, they broke his commandments. And then there appeared a group of people who are known as Pharisees. Phariseo. They bore monan suru zalle. They wanted to observe the commandments of God that God gave through Moses meticulously. पण as time went by, ते कितें जालें? ते गौरवान बोल्ले. ते चिंतूंक लागले आमीच बरे. We are the holy ones. All others are पाड पडलेले. सगळे इफेरनान वयतले. आमीच बरे. आमकांच देव स्वर्गार व्हरतलो. God is indebted to us. असलें तांचें चिंतप जालें. No, Pharisees. आनी आमी जायते फावटी पळयता in the gospel how there is a जेजू आनी तांचे मदें वाद विवाद जाता, भासाभास जाता. आनी आयज जेजू
खरीपणी तांकां सांगता मोइजेस इजायस प्रवादीचीं उतरां वापरून तुमची काळजां देवासून पयस आसात. तुमी म्हाका वोंटांनी वर्शीप कोत्तात, बसतात, पूण तुमची काळजां पयस आसात. पूण बाबडीनो, जेजू आमकां शिकयता आयज तुमच्या काळजाचेर नदर मारात, कित्याक द हार्ट इज द सेंटर ऑफ गूड एंड इवल. तातूंतल्यान बरें भायर सोदता, वायटूय भायर सोदता. आमच्या जिवितान वायट आसा तें उमदून काडून बरें आमी आमच्या काळजांनी घालूंक जाय. आमची काळजां प्युअर जावंक जाय, गूड जावपाक जाय. सो आवर फोकस शूड बी ऑन द गुडनेस इन आवर हार्ट्स. दॅट इज वॉट इज इम्पॉर्टंट इन आवर लायव्स. आमच्या जिवितान जे भाशेन देव बरो ते भाशेन आमी देवाची भुरगीं कशीं बरीं जावंक जाय, बरीं तत्वां आमच्या जिवितान आमी आपणावंक जाय. तर मोगाचें इश्टानो, आयज आमची नदर आमच्या काळजाचेर आमी घालुया. जे भाशेन आयच्या दुसऱ्या वाचपांतूय भाग्योन जाकोब आमकां उगडास कोत्ता. देव आपलें उतर आमच्या काळजान ओंपता. हें उतर आमी घेवंक जाय, आयकूंक जाय आनी आमच्या काळजाचेर नदर मारून आमचें काळीज जाता तितलें आमी प्युअर सांबाळूंक व्हरूंक जाय. देव काळजान जियेता आनी देव कितें भाशेन आमच्या काळजान मिसार येता. ह्या जेजूक आमच्या काळजान घेवन आमचें जिवीत जेजू भाशेन करुया. आमची काळजां नितळ कर म्हूण मागुया. आमच्या काळजान जें कितें वायट आसा तें उमटून काडून आमच्या काळजान बरीं देणी देवान घालूंक, बरें शेगूण आमच्या काळजान घालूंक आनी असल्याच काळजान आमी चलूंक देवाचो आदार मागुया. बाबडीनो, तशें हांव म्हणटालो, काळीज म्हणल्यार कुणायता मोग आनी देव जावन आसा मोग. म्हूण आमच्या काळजान देव मोग घालता तो आमी देवा सवें आनी भावां भयणी सवें दाखोवंक जाय. आमचो मोग जेन्ना आमी हे भाशेन जियेता तेन्ना आमी दाखयतले द हार्ट ऑफ रिलीजन इज द रिलीजन ऑफ द हार्ट. द हार्ट ऑफ रिलीजन इज लव. भावार्थाचे काळीज जावन आसा मोग. तर हेंच आमच्या जिवितान आमी करूंक आमकां देवाचो आदार ह्या आयच्या मिसान मागुया. थँक्यू. सगळीं आतां उबी रावया. देवाच्या उतरांतल्यान आमचो बाबाड शिवो जाला. होच बाबाड आमी सगळीं सांगाती उसारुया. सतमानता देवा, सर्वविधार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक तशें एकल्याच पुताक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभवलो, आंकार मारीत हांवन जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें खोस सुचले, ताका क्रुसार चोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो शिवून जालो, स्वर्गार चोडलो, स्वर परविदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान शिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकदार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें जिवनपण, सासऱ्याचें जिवीत. आमीन. आमचो देव आमचें आयकता आनी आमच्या आदाराक पावता. तर बाबार्थान कांय आमचे गरजो ताचे मुखार आमी दवरुया आनी आमी ताचें उतर आयकून घेवंक आमकां कृपा मागुया. आमच्या धर्मीक फुडारांनी देवाचे उतरा प्रमाणे आपले पोरचेची आकारणी करूंक आनी देव दाखयता ती वाट चलूंक आदाराचे जावं तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे राजकीय फुडारांनी वायट ते पयसावंक आनी मनशाळ नदरेन समेस्तांच्या बरेपणा पासत वावरूंक तशेंच पोरचेचे सांगण्यांक कान दिवंक
बरें तें निर्माण करूं तांचें मन उजवाडाय म्हणून बापाची कृपा मागुया. आमी समेस्तांनी देवाची आज्ञांक आनी कायद्यांक मान दिवं, देवाचें उतर आयकूंक सुजमू आनी ते जिवितांत वेव्हारून घालूंक प्रयत्न करूं आमकां बापाची कृपा मागुया. आख्या मनशा कुळाक देवाची राखण मागतना दर एका मनशाक एकामेकाचे सेवेक आयते रावंक आनी बरोबर वायटांचेर झुजूंक स्वताचे नितीचे आनी प्रमाणीकपणाचे देवाचे राज स्थापूंक वावरूंक जोण एकल्याक बापाची कृपा मागुया. बाबार्थान केलेली आमची मागणी आयकून घे आनी आमच्या जिवितांत तुझ्या उतराक मान दिवन तें आयकूंक समजूंक आनी वेव्हारान घालूंक आमकां तुजे कृपेन बोर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. हे मोशे आनी तुमचें बलिदान सरपरविदार देवा बापाक मन तदसलें सावण मागात. हे तुमच्या आदांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. शिव्या देवा पवित्र बापा, शेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वय देवूं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय सुपूर्णायेन आमकां फावो जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता शेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पुराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पुरा पवित्र बापा, सर्पविदार आनी सासनाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सवे आमी जियेतांव, भोंवतांव आनी आसांव आनी ह्या संवसारान आसतना न्हूच तुजो मोग आमी भोगतांव. बोगोर सासनाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताच्या पुनर्जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासनाक आमकां मेळटलो तो पास्कां सुगूट भोगूंक आमी बोर वाशन रावतांव. ते पासत आतां देवदूतां बरोबर तुज्या अजपांचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायतांव.
तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव साव ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोस्त मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavartaso good porgo to ya. Sogna Gesù tuce morona mi somorum da. Tuce muno shivon mora mi porgota. Tuce enia mi otreta. Papa Jezuच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्तांव आनी अजिविताचो उंडो आनी इसरवणीची काल सुखां समर्पितांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रोगो सिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पाप सायबा फिलिप नेरी आमच्या बिस्मू सायबा आनी सगळे यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बोरवा सुदरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुवें इश्टा गोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दोळखणां मागतांव आंकवार मरिये देवाची माये सांगाती बागयोन जुजे तिचो पोती बागीवन धर्मदता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना सोर पोरी देणी आमच्या सुर्गींचे बापा तान उपसता हीच देणी आमचे काळसान घाल म्हणून आनी हीच देणी एकामेकाक वांटूंक आमकां शिकोय म्हणून त्याच बापा लागीं जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान आमी मागुया आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सबोसकाय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवां शनोत रेखतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासना सुमया जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बवाडताचेर दिश्ट घाल
आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ सोची येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या ससनांक आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुम्याची क्रिस्ता तुजी कुडान रोगत आमी सेवंक वेतांव ती आमचेर सुट्टी आनी खास तडी नासांव पूण तुजे काकृतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी. आमच्या काळजान येवन आमची काळजान ओसरतलो आमचो सुमी जेसू पडे आसा. इस्ती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं जावन आसा सुभागी. सुमयात हे म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. लोक संपोर साधना वांटो घेतले पासत आमी कितें ते मागणे कोत्मीक कमिन्या आमी म्हणटा. म्हज्या जेसू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. सोगतां परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेसू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हजें काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसरून केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. So
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, सर्गींच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान थीर जावं आनी तुजी सेवा मोगान करच्याक आमच्या बाबा भयणीची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसुया. सुमनाची कार्यावळ. ह्या सुमनान मेलोल्यांक मिसाई पोरी बुधवारा दीस 8 वरांचेर रिता फ्लोरी फेर्नांडीस कोठारबाट म्हयन्याचे 20. शुक्रार दीस 8 वरांचेर सोफिया वाज वयलो कोयमावाडो पयल्या वस्ताचे मीस. सोनवारा दीस 8 वरांचेर आलिश झेवियर डायस पोडवाल कोरजे पयल्या वस्ताचे मीस. आनी त्याच दिसा 9 वरांचेर सिंप्लिसिया बुकारो देवेरे कारोना पयल्या वस्ताचे मीस. मोगाच्या बाबडीनो आगोस्ताची पयलेर तावन बावार्थ्यांक मिसान वांटो घेवंक आमची ग्रोज आमी उक्ती केल्या. सद्याक परिस्थिती नियाळून सुमानाच्या दिसांनी 7 आनी 8 वरार अशें 2 मिसां जाल्यार आयतारा दिसा 6:30, 8 आनी 9:30 वाजता अशें 3 मिसां आमी समोरुमतांव. दर दिसा मिसान भाग घेतले समुदाय वो जोमे आमी मारकार केल्ले आसात. मिसार बावार्थ्यांचो आंकडो थारायलोल्या परस सुबेज जायना जावच्याक त्या वाड्याच्या व जोम्याच्या वांगड्यांनी इगोर्जेच्या ऑफिसान आदी फुडेंच नांव दिवचें म्हूण आमी विनंती कोत्ता. मिसान भाग घेवंक सोदतल्यांनी कोवीड प्रोटोकॉल्स जशे मास्क घालपाचे, हात सॅनिटायज करपाचे आनी सोशल डिस्टन्सिंग नेम सांबाळचे. परिस्थिती बरी व वायट जाता ते प्रमाणे फुडले थाराव आमी घेतले. सप्टेंबराचे 8 वेर आमी सायबीण मांयच्या जल्म दिसाची परब मनयता. हे परबेक तयारी कशी फाल्यां तावन म्हणजे आगोस्ताचे 30 वेर तावन नोवेना सुरू जातात. दर दिसा सांजेच्या 5 वाजता तेर्स आसतलो. उपरांत भुरगीं सायबिणीक फुलां घालतलीं आनी 5:30 वाजता नोवेनाचें मीस जातलें. येता त्या आयतारा दीस मात नोवेनाचें मीस सकाळच्या 8 वरार जातलें. नोवेनाची आनी फेस्ताची मांडावळ देव संदेशकारांच्या आदारान दोतोनीची भुरगीं चलयतलीं. भक्तीपणान सायबिणीच्या नोवेनांनी भाग घेवंक आमी तयार जावया. किरीत भाशेन आमी उलो मारतलो आसलो. जेन्ना भुरग्यांचे मीस आसता तेन्ना भुरग्यांक फुडले जागे आमी रिते सांबाळचे. जावं आयताराचे भुरग्यांची मीस आसता तेन्ना आनी आतां नोवेनाच्या दिसांनी फुडले कोदिली आसात त्यो भुरग्यांक सांबाळच्यो. वाडलोली आसात ती फाटल्यान बसची. सप्टेंबराचे पयले आयतारा म्हणजे सप्टेंबराचे 5 वेर गवळीक फिरगो सभेची जमात जातली सकाळच्या 10:30 वाजता पॅरीस सेंटरान. उंद वर्सा आमची इगोर्जेन तिरावणीच्या संस्काराची समारंभणी जातली नोव्हेंबराचे 14 वेर सांजेच्या 4 वाजता. क्रिज्म घेवंक तयार जातल्या उमेदवारांक ऑक्टोबराचे 11 तावन लागशिल्ली तयारी सुरू जातली. हे तयारी विशीं अदीक माहिती दिवच्याक सप्टेंबराचे 12 वेर सकाळच्या 10:30 वाजता क्रिज्म घेतल्या तरणाट्यांच्या आवय बापायंक इगोर्जेन खेरीत जमात आसतली. फादर वेनान्सियो फोन्सेका फाटलीं 4 वर्सां आमचे फिरगोजेन किटला कपेलाचो कपेलांक कसो वावुरल्या उपरांत भलायकेच्या कारणांक लागून ह्या म्हयन्याचे 16 वेर तावन पर्वरी आसलेल्या क्लर्जी होमान गेलोलो आसा. ताणें आमचे फिरगोजेन दिल्ले सेवे खातीर ताचे उपकार आठयता आनी ताका बरी भलायकी फावो करूंक देवा लागीं मागता. आयच्या मिसाची मांडावळ बरे भाशेन केल्ल्यांक आनी एकेरीत भाशेन आपली उदार काळजान सेवा दिल्ल्या आमच्या सगळ्या व्हॉलंटियर्सांक आमी काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सगळ्यांक सूख शांतीचो आनी बरी भलायकेचो आयतार आनी सातोडो आमी आवडेता आनी मागता. उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचुनेयात भावंडांनी ओत्तले काडी सापडाव क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. देवा मंदिरांतली आतां कुशाल जावन देवा शांती दाय स्वर्गारा वेता. हालेलुया 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 हालेलुया
जावन देवा शांतीन दायसो